प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वा विस्वोर वोर 47 ते 54 पर्यंत। लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 47 to 54। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। कोटा कोटा तुमचे कित्याक प्रवाद्यांक यादगिरी बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले। तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी ताका यादगिरी बांदतात। आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गवाय दितात। त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी अपोस्तल धाडटलों आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी दुमाळो दितले। ह्या पासत संवसार रोचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विखरायल्ल्या रक्ताचो हे पिणकेन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो। आबेलाच्या रक्तात थावन ते वेदी आनी देव मंदिरा मदें जिवेशी मारलेल्या जाखेरियासाच्या रक्ता पर्यंत। होय, हांव तुमकां सांगता, हे पिणकेन देवाक ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो। धर्मशास्त्रानो खोटा खोटा तुमचे कित्याक जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात। तुमी भितर सरूंक नात ते सरूंक नात आनी भितर सरूंक सोदताले तांकांय तुमी भितर सरूंक दिवंक ना। हें सांगून जेजू थंय सरलो। भायर सरल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी तोंडाक तोंड जावचे म्हणान ताका सभार प्रश्न घालीत रावले। ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर ताका धरूंक रावताले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जेन्ना फारिजेवाच्या घरा आसलो थंयसर फारिजेव आनी धर्मशास्त्री आसले। आनी भाव भयणीनो, जेजून पयलो त्या फारिजेवांक एकदम कोडी उतरां उलयलीं आनी जेन्ना ही कोडी उतरां ताणें फारिजेवांक उलयलीं, एक धर्मशास्त्री उठलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हणून गुरुजी तूं आमकां पासून इतलो अपमान कोत्ताय। आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजून धर्मशास्त्राक सोडूंक ना पूण धर्मशास्त्राक पासून कोडी उतरां उलयलीं। आनी भाव भयणीनो, आयचो आमचो विशय आमी ह्या उतरांचेर धरुया। जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा तुमी ते चावयो ज्यो दिल्ल्यो तुमकां देवान, तुमकां त्यो चावयो दिवन तुमी आतां देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक तयार नात। म्हणटच भाव भयणीनो, तो म्हणटा 52 वडीन धर्मशास्त्रानो कोटा कोटा तुमचें, कित्याक जाणवेची चावी तुमी घेवन गेल्यात। तुमी भितर सरनात ते सरनात आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय भितर सरूंक दिवंक ना। म्हणटच भाव भयणीनो, हो जो धर्माचो लिडर आसलो, हे जे धर्मशास्त्री फारिजेव आसले, हे तांचे कडेन जाणवायेच्यो चाव्यो आसल्यो। म्हणजे कितें, ते आतां देवाचें उतर जे तोरान बरयल्लेले मोजेचो कायदो कितें आहलें तें शिकोवपाक ते आतां तांकां ती पदवी आसली। पूण भाव भयणीनो, हे जे लिडर आसले लोकांचेर कितलीं ओजां घालतालीं, ओजांचो भार घालतालीं आनी आतां तेच भितर सरनासले, म्हणजे जे शिकयताले तेच पाळिनासले आनी आतां जो लोक करूंक सोदतालो देवाचें उतर पाडूंक सोदतालो तांकां पासून भितर सरपाक दिना आसले। म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना कोणाचो संबंद देवाशी घोटना ते कितें करतले, शर्माव दितले, शिकोवन दितले, सगळे सांगतले, पूण जे शिकयता तेच पाडिनासतना रावतले। म्हणटच जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक म्हणटा तुमी ढोंगी लोक, फारिजेवांक म्हणटा तुमी ढोंगी लोक, तुमी शिकयतात पूण जे शिकयतात तुमीच पाळिनात। म्हणटच जो कोण तुमचें आयकता तो तुमचें आयकतलो, ते खरेपणी पाळटलो, जे तुमी सांगतात ते लोक कोत्तलो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आल्तारार वेता, आमी शिकोवन दिता, आमी देवाचें उतर परगट करता
आमी चोत्रायन आमच्याच जिवितान पळोवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी कितें शिकयत जाल्यार आनी आमी तें जें शिकयता, आमी जें परगट करता तें आमी पाळिना जाल्यार आमी आतां डोंगी जाता. एक तर कोण आमचें आयकोचो ना आनी देव डोंग्यांक नाकारता. डोंगी लोक ताका मारोना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज जी उतरां जेजून ह्या धर्मशास्त्राक सांगली. ताणें सांगलें, जाणवयेची चावी तुमी घेवन गेल्यात, तुमी भितर सरंगनात, ते भितर सरंगनात, पूण भितर सरतालीं तांकांय भितर सरूंक तुमी दिवंक ना. तर आयज भाव भयणीनो, आमीच विचारुया. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, आमी जे देवाचें उतर परगट करता, आमी जे पाद्री माद्र्यो, आमी जी इग्रोज मात आसा, आमी म्हणटा आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी भावार्थी. आमीच आमकां एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी जें उतरां देवाच्या उतरान बरयलेलीं आसा ती आमी पाळटांव काय? खरेपणी आमी जें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान आमी कोत्तांव काय? ना तर भाव भयणीनो, डोंग्या भाशेन आमी दुसऱ्यांक म्हणटलें अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, आनी आमी करिनासतना रावत जाल्यार देवा वचेर आमी डोंगी जाता, मनशां वचेर आमी डोंगी जाता. आनी आतां खरेपणी आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी दिनात आनी दुसऱ्यांक पासून दिवपाक दिनात. कित्याक आमी जी देख दिता लोकांक एकदम वायट देख दिता. तर आयज खरेच भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत उतरां उलयल्या जाल्यार, पूण जें सांगलां तें आमी करूंक ना जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागून आमी तें उतर पाडूंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.